वास्कोतल्या फामाद चिल्ड्रन पार्काच्या सुशोभीकरणाच्या कामाक सप्टेंबराच्या निमण्या सप्तकामेरेन सुरवात जातली। केंद्र सरकारान मंजूर केल्या 140 कोटी रुपयांच्या निधींतल्यान वास्कोतल्या चिल्ड्रन पार्काच्या सुशोभीकरणाचे काम हातांत घेतले, अशें आमदार दाजी साळकार हांणी सांगले। आमदार कृष्णा साळकार हांणी बुधवारा जिसुडाचे अधिकारी आनी प्रकल्प सल्लागारा सयत पार्काची पळोवणी केली। मजगतीं वास्को नुस्तें मार्केटात चालू आशिल्ले ड्रेनेजीचे काम फुडल्या 8 ते 10 दिसांनी पुराय जातले। काम पुराय जाय मेरेन सगळ्यांनी सहकार्य करचें आनी ह्या प्रस्नाचेर राजकारण करचें न्हय, अशें आवाहन साळकारान केलां। सगळ्यांक खबर आसा की आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीन आमकां वास्को खातीर 140 कोटी अंडर वास्को हिस्टॉरीक सिटी कोर हें आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक फंड दिल्लो। ताज्या हातून आमी सगळे बिल्डींग बाकीच्यो सगळ्यो बिल्डींग डेमोलिश करतले, मॉडर्न मार्केट बांदता, मागीर नवो व्हेजिटेबल आनी फ्रूट मार्केट बांदता, तो एक भाग जालो। तसोच वास्कोची जी दोन हे गार्डन आसा ही आमची वास्कोची आयकॉनीक गार्डन्स, म्हणजे ह्या गार्डन्सा बरोबर सगळ्या वास्कोकारांचे हे लागून म्हणजे कितें म्हणटात मेमरीज ह्या हातून आसा। सो हेंय गार्डन आमी तातूंतूच फंडान घेवन आमी हे टोटली रिनोवेट करता आनी थोड्या टायमान तुमी पळयतले की आनी एक म्हयन्याभरान ताचो टेंडरूय फ्लोट करतात ते। आनी आज तांचे कन्सल्टंट मंगेश प्रभुगांवकार जो आसा तोय आयिल्लो, सुडाचे ऑफिशियल्स आयिल्ले आनी सगळ्यांनी आमी इन्स्पेक्शन केलें आनी बेसिकली आमी कितें करपाक जाय आनी कितें करपाक फुडें घेवपाक सोदतात हें लोकां मुखार आमी मांडपाक सोदतात। आमी सगळ्यान पयलीं आमी करपाक कितें सोदतात जाल्यार वास्कोकारांक एक फिटनेसा खातीर एक सगळ्या कडेन आमी जागे करून दवरल्या। तुमी पळयलें की आमी आतां बुटेबाट ग्रावंडार सिंथेथीक वॉकिंग ट्रॅक करता, आमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा कडेन थंय वॉकिंग ट्रॅक करता, हांगाय आमी वॉकिंग ट्रॅक केला आनी ह्याय गार्डनान अरावंड द पेरी सगळ्या कडेन पयलो वॉकिंग ट्रॅक जातलो, जाणें करून वास्कोकारां खातीर आमकां वॉकिंग ट्रॅक खंयच नाशिल्ले। सो 4 कडेन आमकां वॉकिंग ट्रॅक्स आमी प्रपोज केल्ले आसा आनी ते जातले। ही जी एरिया आसा ही आमी ग्रीन एरिया दवरल्या आनी फॉरेस्ट, म्हणजे जितले ओपननेस आज जागे कमी जायत वता, सो आमी खंयच झाडां मारनासतना नाजाल्यार ओपननेस कमी करनासतना ही झाडां तशीच मेनटेन करून आमी तें बरें वेवस्थीत डेवलप करता, लोकांक बसपाक जागे येता। हो जो चिल्ड्रन्स एरिया आसा टोटल नवो करून नवी सँड आनी बरो हे सगळें करून तो करता। एक बालवाडी हांगा आशिल्ली ती बालवाडी आमी करता। टॉयलेट फॅसिलिटी आमकां नाशिल्ली, सो एक बरें टॉयलेट फॅसिलिटी आमी थंय करपाक जाता। एक म्युन्सिपालिटीचो एक स्टोर रूम आशिल्लो तो करपाक सोदता आनी आमी तांकां अशें सजेशन दिलां की चडांत चड ओपन एरियाज चड दवरा। स्टाफाक जाचे खंय तरी इनिशिएटीव घेतल्या। एक बायणाचें गार्डन ऑलमोस्ट काम चालू जालें, कितलींच वर्सां आमी 15 वर्सांनी गार्डन जावंक ना, पूण हें खंय तरी आमच्या सिटीन पडटा आनी सारकें हार्ट ऑफ द सिटी स्वतंत्र पार्क ही 2 गार्डनां जेन्ना हे गार्डनाक कोण बांदलें एटलीस्ट दादी खंय तरी गेलो आनी बांदेकारांक मेळोन तें खंय तरी गार्डन मातशें केलें, वॉकिंग ट्रॅक केलो, ते चॅस बोर्ड केलो आनी FM रिडर लायलो, कितलेच तरी घातले थंयसर, जिमाचे घातले, ओपन जीम घातले। खुबशे जाणटे भुरगे नेणटे सगळे येतात ते वापरता, पूण दादीन आतां ह्या गार्डनाक खंय तरी हातभार लायलो। ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हें गार्डन पळयता, जी झाडां बिडां वाडली ती पळयता, तुमी पळयता तें काम खंय चालू आसा। तशेंच गार्डन हें मॉडिफाय करपा खातीर आतां जिसोडाचे येयले आनी खुबशे चेंजीस करपाचे, वॉकिंग ट्रॅक आनीक पोन्नी बालवाडी ती सगळें परत मेनटेन करून बरें करपाचें हें आमदारान चिंतलां आनी बरें वास्कोकूच जाय।